वी आर फॉर्मिंग अ कमिटी टू रिस्टार्ट मायनिंग. बाबा तुम्ही पावराचेर ना, आणि कमिटी जी तुम्ही काढता ते कोण असा कमिटीचेर? पीपल हु आर आउट ऑन एंटिसिपेटरी बेल, ज्या सगळ्या कोर्टांनी आपल्याक बेल मेळची म्हणून नाचले, ज्या SITच्या फुड्यान थंय अपियर जाता इल्लीगल मायनिंग केसीनी, जो ओपोजिशन लिडर स्वता बेलीचेर भायर आहा, ते आज मायनिंगेचे लेक्चर गोंयकारांक दिवपाक लागल्या. गोवा गव्हर्नमेंट इज व्हेरी सिरियस अबाउट रिस्टार्टिंग मायनिंग. सुप्रीम कोर्टाचें जे समर वेकेशन चालू आसा तें सोंपना फुडें, म्हणजे जसो कोर्ट चालू जसो जालो, सिरियसली हो विशय परस्यू करप जातलो. हाच्या खातीर जी कितें तयारी आहा ती करप सरकाराच्या वतीन चालू आसा. बेश्टें लोकांक परत परत त्या ह्या तरेच्या निमित्यान मिसगायड करून एक पब्लिसिटी घेवपाचो, परत परत म्हणटालो फाटल्या थोड्या दिसांची तियात्र चालू आहा म्हणून. हे तियात्र न्ही जाल्यार आनी कितें? जे मनीस, जो तुमचो माजी मुख्यमंत्री, जाच्या खातीर सगळें इल्लीगल मायनिंग आनी मेस जाल्लें आसा, तोच त्या बसींनी भोंवता. म्हजो एक प्रश्न ताका, तुमी त्या बसींनी पळय भोंवता न्ही, त्या बसीचीच कितें हालत आशिल्ली तुमच्या टर्मान तें तुमी सांगचें. आमच्या सरकारान ह्यो बऱ्यो कदंबा हाडल्या म्हणून तुमकां आज तातूंत भोंवपाक मेळटा बरे रितीन, हें पयलीं लक्षांत घेया. सो क्लियरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम सगळ्या करप्शनान हे बुडिल्ल्या. आज गोंयांत जे संकट आहा मायनिंगेच्या, हातूंत पूर्णपणे तुमी जबाबदार आहा, आनी परत परत लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न तुमचे कडल्यान चालू आहा. काँग्रेस अध्यक्ष म्हजो मित्र आमच्या गव्हर्नराक मेळ्ळो, 7 दिसांचे अल्टिमेटम दिलें. 7 दीस जायना, आमकां इन्वायट करना जाय, पूण हें करतलो तें करतलो, कितें केलें? आतां म्हणटा पूण प्रेसिडेंटाक मेळटलो. प्रेसिडेंटाकूय बीन अल्टिमेटम दितलो. आय चॅलेंज यू टू शो युअर नंबर्स. तुजे कडेन आसा म्हणटा न्ही तूं नंबर्स, परेड करून दाखय. तुका जाय थंय परेड करून दाखय. भारतीय जनता पार्टी लेड गव्हर्नमेंट इज स्ट्रॉंग and honorable chief minister Shri Manohar Bhai Parrikar will complete it full term of 5 years. 24 आमदारांनी 5 वर्सां खातीर ताका चीफ मिनिस्टर केल्लो आसा, आनी ही पूर्ण टर्म ताची कंप्लीट जातली. कोणें केसी घातल्या सुप्रीम कोर्टान, आनी कोणा खातीर मायनिंग बंद जाला पळय, हांचेर कित्याक आवाज करप ना? हो म्हजो डायरेक्ट काँग्रेस पार्टीक प्रश्न. आज परत परत असो पिक्चर क्रिएट करपाचो प्रयत्न चल्ला फॉर देअर पॉलिटिकल गेन्स, की बीजेपीन मायनिंग बंद केला म्हणून. मायनिंग बंद जाला तुमच्या भानगडी खातीर. तुमी सारकें तें करूं नाशिल्लें, तुमचे सगळे मनीस इल्लीगल मायनिंगान इनवॉल्ड आशिल्ले म्हणून मायनिंग बंद जाला. आनी भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स कोणूच ह्या इल्लीगल भानगडींनी कसलेच ना, आनी आमचे नेते पूर्णपणे त्रास घेतले, सगळे एफर्ट्स घेतले टू एन्श्योर दॅट मायनिंग स्टार्ट्स इन अ लीगल वे इन गोवा, and the people who are suffering in the mining belt as well as in the other areas who are dependent on mining, तांकां रिलीफ मेळची म्हणून. जेन्ना गोंयांत मायनिंग बंद जालें तेन्ना तांचो प्रायम मिनिस्टरा कडेन आमचो मुख्यमंत्र्या जेन्ना कितें रिक्वेस्ट केल्लो तेन्ना आमकां कितें दिलें हें तांच्यांनी सांगचें. वेरेज आमी आतां सगळे पळयता माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजीन गोंया खातीर कितके दिल्या ते. आज आमकां डेव्हलपमेंट सगळो दिसता आनी हो तांकां पचना. काँग्रेसवाल्यांच्या हे दोळ्यान वचपाक लागला, बिकॉज दे नो दीस डेव्हलपमेंट. एकदां हो सगळे हे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जातले मागीर लोक तांकां फुड्यान सुद्दां घेवचे ना, आनी हेच NGOs हेच प्रोजेक्ट्स स्टॉप जावचे म्हणून हे NGOसूय थंय खंय खंय गेल्ले. आज मांडवी ब्रिज रेडी जावपाचो, जो येणाऱ्या आता 3-4 महिन्यांनी चालू जातलो, हो आनीक एक 6-7 महिने पयलीं रेडी जावपाचो. आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, इतको बरो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, हाजेर अडचणी हाडपाची कसली गरज आशिल्ली? हो म्हजो डायरेक्ट प्रश्न. So are these and most of the NGOs supported by Congress party? हांव तुका एकूच सांगूंक सोदतां की हे म्हाका हो सर्वे करूंक बसचो पडटलो. म्हणल्यार जी कितें पळय
पाळ घालपाचें काम चल्लां न्ही बरे गोश्टींक ह्या सगळ्यांक तांचो खंय ना खंय कसो ना कसो सपोर्ट आहा काँग्रेसा जयंती ओके ओके माजी मुख्यमंत्री म्हटलं पाहिजे माझ्या हितून एक्झॅक्टली कोण यू आर रिफरिंग टू बिकॉज ती 5 member committee आहा ती लेट मी फिनिश 5 member committee is headed by the former chief minister Pratap Singh Rane. I have clearly mentioned the name of the Margaon MLA in that this. Okay. I don't think Shri Pratap Singh Rane is appearing before SIT. No, because I'm talking about. I have clearly said people appearing in front of SIT. No, the committee. I have clearly made my statement and said people appearing in SIT. Committee we have 20 people. Sir, anything else? So थोड्या सांगा तोच प्रश्न परत आय डोंट थिंक आय शुड आन्सर सांगा तोच प्रश्न परत आय डोंट थिंक आय शुड आन्सर